स्पीकर सर, रातची 12:30 जाल्या. म्हणसर 3 दिसाचें सेशन म्हणजे तें अशें चलत जाल्यार तें 6 दिसाचें जातलें आनी तेज्या पेक्षा चड जातलें अशें म्हाका दिसता. हांव चड वेळ 6 दिसांचे घेतली जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. तुम्ही 3 दिसांचे घेवन सगळ्याक तासां उडयले आता. हे थोडे जाण फक्त स्पिकराकय त्रास पावल्या. थोडे जाण फक्त सेशन व्हडलें घे म्हणटात आनी लास्ट आतां म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर एकटोच इंडिपेंडंट MLA प्रसाद आनी चर्चिल बाब आसा आनी बाब सुदीन ढवळीकर, बाकीचे सगळे आमचेच आसा. ओके, हांव चड वेळ उलोवचो आनी खूब व्हडलें भाशणूय करचो ना. स्पीकर सर, एक गजाल आसात की बरेच जाण एडवायज करपाक खूब जाण आसात. म्हणजे लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान ताचे फुडलें हांव म्हणना, हांव इतकेंच म्हटलां. त्या खातीर खुबश्यो गजाली म्हणजे हांवें उदळच्यान हांव सकाळच्यान वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळ्या जाणांची भाशणूय आयकत आसा आनी प्रत्येक विशयाचेर प्रत्येकाचे स्पीकर सर हे आमी खंयच्या परिस्थितींत वयता हें आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा. कोविडांतल्या ह्या महामारींतल्यान आमी वता. ताज्या उपरांत लास्ट जेन्ना पावसाळो आशिल्लो तेन्नाय बी फ्लड आयले. तेन्नाय तुमकांय खबर आसा म्हणजे शापोरा रिवर आनी त्या पूर्ण भाग हो जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणांत फ्लड आयलो. ताज्या उपरांत तावती सायक्लोन आयलो आनी ताज्या उपरांत आतांय बी परत माधई रिवर, वाळवंटी रिवर ह्या सगळ्या रिवरांक फ्लड आयलो आनी ह्या परिस्थितींतल्यान आमी सगळे जाण वाट काडीत आसा. स्पीकर सर, आयजूय पळयत जाल्यार कोविडाच्यो 2 डेथ जाल्या आनी 1.92 पॉझिटिव्ह पर्सेंटेज आसा, कमी जायत आसा. आनी ताकाच लागून आमी हें सेशन हे 3 दिसाचें सेशन दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसो. 3 दिसांनी सगळे म्हणजे आमी बजेटूय पुराय पास करून डिमांड सगळे पास करून आमकां घेवपाचें आशिल्लें. ताका लागून हे 3 दिसाचें सेशन दवरलेलें. हांव म्हाज्या डिमांडाचेर आयचे म्हाजे डिमांड आसात हे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परत अकाउंट्स, ट्रेजरी, एक्सायज, कमर्शियल टॅक्स, गोवा सदन पुलीस, जेल, ओके, आनी ताज्या उपरांत विजिलन्स, होमगार्ड एंड सिव्हील डिफेन्स, फायर, एमर्जन्सी सर्विसीस, स्मॉल सेव्हिंग लॉटरी आनी फायनान्स. हे फक्त फायनान्स. बरें, हांव तितकेंच उलयतां, तेज्या वयर उलयना. फक्त एक 2-3 गजाली हांव सांगता. लोक कितें उलयल्या तेजेर डिटेलान उलयना. GADचेर उलयता आसतना GAD डिपार्टमेंटान ट्रान्सफरन्सी हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या डिपार्टमेंट हे पुराय सगळी कडेन ट्रान्सफरन्सी हाडपा खातीर आमी वावुरता. तितूर करून हांव एकूच सांगता, खुबशे फावटी त्या स्पेसीस बिल्डिंगाचेर आरोप जाता आमचेर की ती इतकें व्हडलें तें कमी करपा खातीर आमी स्वताची बिल्डींग हावजींग बोर्डा कडल्यान विकत घेता. गव्हर्मेंटा वयलो 1 ते 1.5 कोटी रुपया वर्साक वाचतले. आमी शिफ्ट करता म्हणजे ऑक्टोबर मायज वाचतले म्हणटा तूं, बरोबर. 1 ते 1.5 कोटी रुपया दर वर्साक आमी शिफ्ट करता. आमी हावजींग बोर्डाची परवरी नवीन बिल्डींग घेतल्या, BSNL कडली बिल्डींग घेतल्या, आमी ही विकत घेतल्या, भाड्याक घेवंक ना. म्हणजे त्या खातीर तो आरोप करपी गेलो तो प्रत्येक सेशनान काडटा, तो 3 नंबराचेर बसता, तो रेजिनाल्ड. ओके, हें आमी मेजर डिसिजन घेतलां. ते वाशीचे जे हावजींग बोर्डाचेर म्हणटा तो म्हणटा स्पेसिसाचे आमी हांगा आयले. हां, तरी सुद्दां तांकां कॉर्पोरेशनाक आमकां पयशे दिवचे पडटा. ओके, दुसरी गजाल, ते नवी मुंबय वाशीचे जे नवीन बांदपाचें आसा सांगता पळय न्ही, 14 कोटी रुपया आमकां तांकां फक्त लँड डेव्हलपमेंटाचे चार्जीस फारीक करपाचे उरले अजून. महाराष्ट्र गव्हर्मेंट म्हणजे मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक आनी परत माडाचे आनी परतूय बी ते कशा ते PPP तत्वाचेर आमकां बांदूंक दिना म्हणून उरल्या. नाजाल्यार तेच्यांनी PPP मोडाचेर बांदूंक दिल्ले जाल्यार इतक्यानूय ती बिल्डींग हांव बांदपाक घेवपाचो आशिल्लो. ते रिपेर करपाचें ऑलरेडी कितें जालें तें तुमकांय खबर आसा. 4 वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स म्हणजे एक खंयचे आमी आसा, कोण एक महाराष्ट्र आसा, एक दमण आसा, एक गुजरात सदन. पळय तेजे इलेक्ट्रिकल आनी कितें तरी मायनर काम उरलां. ह्या सगळ्या परत पॅन्डेमीक आनी हेका लागून सगळें कंप्लीट जावपाचें उरलां, तें कंप्लीट करता हांव. ओके, दुसरें, गव्हर्मेंटाचे ज्या जाग्यार आतां पर्यंत पुराय गोंयांत GADची प्रॉपर्टी आशिल्ली ती लिस्टेड केल्या
जे क्वॉर्टर्स मोडोंक पावल्या ते मोडून नवे आता डबल बेडरूमचे बांदपाचें गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलेलें आसा. ओके, हे GADच्या बाबतींत. ओके, दुसरें हांव तेजेर आनी ते हेचेर वचना, स्पेसीस आनी हे ते हांवें सगळें सांगलें. फायनल तुमकां पयलो दुसरो डिमांड आसलो जो म्हाजो तो म्हणजे अकाउंट्स, ट्रेजरी अकाउंट्साचेर आशिल्लें. एकूच मिनीट. हां, ट्रेजरी अँड अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा हितूर हांव एकूच सांगतलो की आमी ई पगार जे आसा पळय न्ही, ई पगार हॅज इम्प्लिमेंटेड 95%. डायरेक्टली 95% तांकां बिलिंग करपाचें ना. 5% उरलां. आमी ई पगार इम्प्लिमेंटेशन करता. आमी डिजिटलायजेशन एंड मायक्रो फिल्मिंग ऑफ द ओल्ड पेन्शनर्स. तुमकां जस्ट कळपा खातीर सांगता हांव की आमचे जे आहा पळय न्ही पेन्शनरूच 35,000 आसात. कोण? 35,000 लोकांक आमी कमी सांगल्या आनी 2,500-3,000 एड जातले. 65,000 गव्हर्मेंट सर्वंट आनी 35,000 पेन्शनर जांकां आमी पेन्शन फारीक करता. दमन आनी दिवाकूय आहात ते. म्हणजे 1,00,000 लोकांक आमी जवळपास पगार आनी पेन्शन हे दोनूय फारीक करता. हे सगळें स्ट्रीमलायन केलां हे फावटी आनी सगळें कॉम्प्युटरायज करून घेतलेलें आहा. ते आनीक पयलींचे सगळे मागीर आनी कटकटी उरच्यो ना. ते एकदां आमचे हितूर अकाउंट ट्रेजरी हेंच्यांनी सगळें हे करपाक घेतलें. हांव फुडें हेजेर येता, फायनान्साचेर मागीर येता. ओके, हो जालो. नेक्स्ट एक्सायज. एक्सायजाच्या बाबतींत सांगता आसतना बरेच जाण खूब कितें उलयले एक्सायजाचेर. हें करता तें करता. एक्सायजाचो म्हाजो रेविन्यू 2021चो 509 कोटी 509.11 crores. कंपॅरिजन वीथ 2019-20 पॅन्डमीक आसतना सुद्दां एक्सायजाचेर तेज्या पयलीं 487.69 crores आशिल्लो. बट पॅन्डमीक आसतना सुद्दां 509.11 कोटी हो रेविन्यू कलेक्शन. हे रेविन्यू म्हणजे इतके प्रॉम्प्ट म्हणजे डिपार्टमेंट एक्सायज डिपार्टमेंट काम करता हें कळपाक जाय. तुमी जे झोनींग म्हटलेलें तें झोनींग सगळें काडून उडयलें. न्यू फेणी पॉलिसीचो सांगोन केलो. फेणी पॉलिसी फायनल जाली. कर्नाटकांतल्यान आमी फेणी हाडिना, मुट्टे हाडटा म्हणून सांग ताका. तो गेला, ताका सांग मातशें आमी मुट्टेच हाडटा, फेणी हाडिना. फेणी गोंयची आनी तिका फेणी पॉलिसी दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. ओके, हय, मुट्टे हाडटा जालें. इवन दो हे जे बाकीची लायसनां आनी हे ते ट्रेडिशनल लायसन्स दिवपाची असली हांकां सगळ्यांक 5 वर्सां खातीर दिल्ली आसा. भायल्या लोकांक ह्या बिझनेसान इन्वॉल्व जावपाक दिना. हितूर होलसेल आनी हितूर गोंयकारूच आसा. तांकां जाता तितके बाकीचे सगळे कोविडांतल्यान रिलीफ दिवपाक मेळटा पळय न्ही, तितके रिलीफ हे म्हज्या सरकारान तांकां दिल्ले आसा. ओके, जोडामार्ग रोड आसा न्ही, थंय उरला तुजें लायसन तें. लायसनां उरल्या. हय, ते रस्त्या खातीर जाल्ले तितकेच उरला. ते 3 काय 4 उरल्या. म्हणजे एक आनी एक उरला ते करता थोडेशें. ओके, कमर्शियल टॅक्स. अगेन म्हजें कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट जें आसा हें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. तांच्यांनी बऱ्याच जाणांचे न्यू स्कीम फॉर्मुलेट करूंक ना हें तें सगळें सांगलें. तितूर हांव पिन पॉयंट सांगता फक्त. आमी ड्यू डेट आशिल्ली ती एक्सटेंड केली मार्च 2020 पर्यंत अंडर द वॅट ॲक्ट 2005. इंटरेस्ट पेएबल पिरियड जो आसलो एप्रील 2020 टू जून 2020 अंडर द वॅट ॲक्ट 2005 वॉज रिड्यूस टू नील. ओके, ताज्या उपरांत वन टायम सेटलमेंट स्कीम आमी OTS 2020 एक्सटेंड केली 2दा. ओके, विच इज द 19 नोव्हेंबर 2020. ताज्या उपरांत 31 डिसेंबर 2020 आनी अप टू द 31 जानेवारी 2021 ही स्कीम एक्सटेंड केली. आतां आमी रिफॉर्म्स कितें केले कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटान. फॉर्मेशन ऑफ द इकॉनॉमीक इंटेलिजन्स युनिट रेट मारपाक सुरू केल्यो. आजून पर्यंत कोणी करूंक नासलें. माय डिपार्टमेंट हॅज स्टार्टेड एक्टींग. ऑलरेडी लोक भिवपाक लागले. आतां ऑलरेडी मारल्यो सुद्दां. रेविन्यू कलेक्शन जावपाक लागतले. जे ड्यूज फाटले पेंडींग आहा पळय न्ही, इट इज एन फॉर्मेशन ऑफ इकॉनॉमीक इंटेलिजन्स युनिट. हे जाले, ऑलरेडी कामाक लागले. Adoption of the new tax monitoring software and like the business intelligence and fraud analytics, BIFA and GST Prime. One-time settlement scheme 2020, settlement of the old dues disputes, monitoring and taxpayer by the undertaking the sector-wise analysis. हे सगळे म्हज्या GST डिपार्टमेंटान प्रॉम्प्ट बऱ्या बिल्डिंगेन शिफ्ट केल्या.
फक्त ती बांदूनच दवरलेली तेजेर हांव सांगता तिका खूब जे कशें आसता स्ट्रक्चर बांदप आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर हितून खूब हांव त्यो गजाली हांव एक्सप्लेन करूं शकता कांयच हरकत ना दोनूय डिपार्टमेंटां म्हाजीच हांव डिपार्टमेंटाचेर आरोप करूंक शकना वेगवेगळ्यो गजाली आसा भितर आमी म्हणटा जेन्ना फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदप आनी इट इज एन फुल्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप हितूर फरक आसा त्या खातीर ह्यो गजाली जाता हांव तितूरय वचना सो डॅट आमी कमर्शियल टॅक्सा वयल्यान हांव गोवा सदनाचेर वता की गोवा सदन आमचें जें दिल्लीक आसा ताका आमी परत एकदां थंयसलोच कन्सल्टंट घेवचो पडटा म्हणून उरला तोच घेवन कारण ते इट इज अ हेरिटेज झोन ताका ते 1+1 ग्रावंड+1 हाज्या वयर ते एलाव करिना थंयसलो कन्सल्टंट एपॉयंट करून ते दिता दुसरें पुलीस डिपार्टमेंट ओके पुलीस डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता वदळ हांव उलयता आसतना सांगलां वगीत कितें पुलिसांचेर आरोप करचे न्ही ओके त्या खातीर म्हाजें पुलीस डिपार्टमेंट एकदम बऱ्या पद्दतीन तेंच्यो प्रमोशन्स पासून न्यू रिक्रुटमेंट करपा खातीर स्टार्ट केल्या नवीन पुलीस स्टेशन 3 ते 4 जाग्यार घेतला कोलवाळे ऑलरेडी सुरू केलें जुवारीचें उरलां तें करता पुलीस स्टेशन बांदपाकूय घेतल्या सांग्या वयलें बांदपाक घेतला वाळपय बांदपाक घेतला ओके केप्यां बांदपाक घेतला सांताक्रूज आमी आउटपोस्टाची बिल्डींग ऑलरेडी बांदली बेतींतलें एक बांदपाचें उरलां ओके कोस्टल आमी कोस्टल सेक्युरिटी पुलीस कोलवा बांदता ओके तूं ट्राफीक सेल कितें तरी नाका म्हणटालो मरे थंयसलो पळय तोय पळय एकदां म्हणटा नाका म्हणटा ट्राफीक सेल लोक म्हणटा जाय बरें पुलीस स्टेशन बांदता सांग जालो तो कशाक सांगता म्हाका आनी तुका त्या पेक्षा तांकां कशें कितें जाय पळय रे तुजें पयलें म्हणजे पुलीस स्टेशन इट इज देशांत ताचो नंबर लागला बरोबर इट इज बिकॉज ऑफ लोकेशन वी कांट शिफ्ट द लोकेशन कशें आसा तांकां डिपार्टमेंटाक खंय जाय पळय न्ही रे थंयच बांदचें पडटा तें हांव आनी तूं सांगलें म्हणून जायना घराक आमी विचार केलो जाय जाल्यार सादारण ते जागा सारको कमी आसता ताका लागून आमी विचार करता आनी सांगता काय ना फक्त बिल्डींग जातली ना ताका देशांत नंबर 10 ना, भितर खबर आसा लागला आमकां, ताचो म्हणून देशांत खबर आसा म्हणून ताका लागून ते दवरपा जाय न्ही तशेंच बांदता तें थंय सुरू केलें बरें ओके तो आतांच्या हितून नवीन कितल्या वर्सांनी मडगांव आनी थंय भितुरले एकच कडेन आसले तो खंयचे मडगांव आनी खंयचे कुडतरीचे पुलीस स्टेशन तेंच कळनासलें 25-30 वर्सां सुरू जाली तेन्ना तर बरें केलें मरे बरें केलें म्हण कारण मडगांवांतले थंयच आशिल्ली दोनूय ते आत्तां थंयसर व्हेले निदान शिफ्ट तरी केलें तेका वेगळ्या पद्दतीन म्हाका 3 पंचायत पडाय थिंगा ते म्हयन्याक कोटोरी पूण आमकां तुमी सांगलो ना पासून ते हें बांदिल्लें तें कोणा आमी इनवायट पासून केलें नाय म्हाका दिसता 3 पंचायत म्हाका पडा आमगे खोकोडे कॉन्स्टिट्युन्सीक बरें 3 पंचायत खोकोडे आम खबर पासून ना हे आम खबर पासून ना ऑनलायन तेजे नाल कोता इनाग्रेशन डिव्हिजन ते डिव्हिजन करता आसतना तुज्यो 3 पंचायती पडटाय तांकां कळना पासून ना ठीक आहे दुसरे फावटी बिल्डिंगेच्या इनॉग्रेशनाक सांगपाक लायता हांव बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंटाचो क्रायम डिटेक्शन रेट मुद्दामून सांगता हांव क्रायम डिटेक्शन रेट 91.60% विच इज द हायेस्ट इन कंट्री हायेस्ट क्रायम डिटेक्शन रेट ओके आतापर्यंत 2020 3,393 केसीस वी हॅव रिपोर्टेड एंड 3,108 okay cases are detected 91.60% हे आमचो डिटेक्शन रेट आसा ओके न्यूली क्रिएटेड police station कोलवा which is made functional from the 18/6/2021 functional केला बिल्डिंग बांदपाची उरल्या जागेचो विशय सॉल्व जालो काय तुजी बिल्डिंग जातली ओके डायरेक्टेड ऑफ द तेज्या उपरांत जेल ओके मडगांवची स्पीकर सर दक्षिण गोयचे हेडक्वॉर्टर्स पळया पुलिसांचे दॅट रिक्वायर्स अपग्रेडेशन करता हांव एकदां जस्ट कितें जालां जाणा हांव तुमकां अपग्रेड केल्यार पुरो ते नवे मोडून बांदपाचें बी नाका हांव हेजेर एकूच सांगता अपोजिशन लिडर मुद्दाम कळपा खातीर बरेचशे फावटी डेव्हलपमेंट करता आसतना प्लॅन करपाक जाय आमी कितें केलां खबर आहा आमी डेव्हलपमेंट अनप्लॅन पद्दतीन कितलेशाच वर्सां चालू आहा अनप्लॅन म्हणजे आमी हांव मुद्दामून पळयता आमी व्हडलो शेड बांदता एकाच दिसा खातीर जाय ती व्हडली शेड बांदता 25 लाख रुपया खर्च कित्याक वेगवेगळ्या कामाक तिजो उपयोग कांयच जायना शाळेक तेकोन बांदला गॅदरिंगाक जाय म्हणटा एकूच दीस ते शेडीन आनी कोणूच वचना 50 लाख रुपया मोडटा आनी ते तुज्या पुलीस स्टेशनाक पत्राय घालूंक ना
प्लॅन डेव्हलपमेंट इज रिक्वायर्ड वीच इज विजन इज रिक्वायर्ड आनी तें जर विजन असलें जाल्यार अशा पद्दतीन तें उरचें नासलें. हांवें अजून पळोवंक ना म्हणून उरलां. हांवें तें पळयलें जाल्यार तो रोखडेंच घेतलो करपाक. हांव आतांय सांगता अपग्रेड केल्यार म्हणून हांव अपग्रेड करपाक लायता तें. ओके हें जालें. प्रिजनांत आमी कितें कितें करता पळय न्ही हांव जस्ट प्रिजनांत कोण आसता कितें आसता तें सांगना बट हांव जस्ट तुमकां कळपा खातीर म्हणजे लोकांकूय खबर ना आमी वेरियस कोर्सीस हे प्रिजनां खातीर चलयता. जे प्रिजनर्स ते आसता पळय न्ही तांच्या खातीर आमी थंयसर कार्पेंट्री सेक्शन चलयता, कॅन्डल मेकिंग चलयता, पेपर मेकिंग बॅग चलयता, टेलरिंग सेक्शन चलयता, गार्डनिंग चलयता, बेकरी युनीट चलयता. थंयसरले आमचे प्रिजनर्स BA बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी, बॅचलर इन आर्ट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन हे कोर्स करता. ते डिस्टन्स एड्युकेशन्स घेतात म्हणजे तो कोण 10वी 12वी ग्रॅज्युएशन हे सगळें करता ते. ओके तांकां वेगवेगळी ट्रेनींग दिली वयता. तांकां आतां वेगवेगळ्यो गजाली सगळ्यो शिकयल्यो वयता. इट इज जस्ट भायर सरल्या उपरांत ते बरे नागरीक जावपाक जाय. हाज्याय खातीर आमी थंयसर आतां डेरी सुरू करपाचें आहा. म्हणजे थंयसर बायोगॅस सुद्दां थंयच जातलो. फाल्यां सिलिंडर थंयच्यान भायर हाडचें ना. तांकां जाय तें दूद थंयसर, पाव थंयसर, सगळें थंयसर. तेंच्यांनीच काम करपाचें. तेंच्यांनीच जेका हांव स्वयंपूर्ण म्हणटा पळय न्हय तें हांवें करपाक लायलां. हांवें म्हणटा तूं कॉर्पोरेशनाचें सांगता प्रत्येक कॉर्पोरेशन स्वयंपूर्ण जावन स्वताचे पयशे जर कमयले 7th पे दी म्हण आमकां सांगपाची गरज ना. त्याच कॉर्पोरेशनान दिवं येता. जी कॉर्पोरेशनां आतां पर्यंत सुरू केल्ली पळय न्हू ती खरें म्हणजे तेंच्यांनी इन्कम जनरेट करून तांकां दिवपाक जाय आसलो बट तो केलो ना. परत तो सरकाराचेर बोजो जावन आसा. आनीक सरकाराचेर बर्डन आहा तितूर वचना. म्हणजे अशा पद्दतीन त्या एखादो दुसरो कोण तरी थंयसरलो पळटा आनी कितें आसा बट तें सगळें टायटनींग केलां. थंयसर CCTV कॅमेरा आनी हे घातला. तेंचो ऑर्गनायझेशन चार्ट परत एकदां थंयसरले पोस्ट सगळे भरपाक घेतल्या आनी तांकां त्या पद्दतीन ट्रेनिंगूय दिवपा खातीर सुरवात केल्या. ओके हें जालें जेलीन. ताज्या उपरांत जे आहा पळय न्ही विजिलन्स तुवें सांगलें विजिलन्सान थोड्या जाणांच्यो कोणाच्यो केसी बिसी आहा पळयल्या हांवें. थोड्या आमदारांनीच केसी बिसी घातलेल्या कोणाचेर. आपलो थोडे जाण जाय ते वैयक्तीक राग काडपाक विजिलन्सान केसी बीन घालीत आसता बट आमी सगळ्यो केसी ज्यो आहा पळय त्यो एक्सपडायट केल्या. विजिलन्सांतल्यो केसी कोणाच्योच पेंडींग उरूंक ना. सगळ्यो एक्सपडायट केल्या. केसी सगळ्यो फुडें वयतल्यो म्हाका दिसता. ओके आमचे विजिलन्स डिपार्टमेंट डायरेक्टरूय खूब बरें काम करता. प्रॉम्प्ट रित्या सगळी इन्क्वायरी बीन वेवस्थीत रित्या सुरू आसा. ताज्या उपरांत जें आसा तें होम डिपार्टमेंटाचें म्हजें काम खूब बऱ्या पद्दतीन चल्लां. ओके होम डिपार्टमेंटान येवपी सगळे विशय इन्क्लुडींग देर इज अ लायसन्स फॉर द प्रायवेट सेक्युरिटी एजन्सीज हाजी सुद्दां पयलीं थोडेशें खंय तरी फाटीं फुडें उरताले बट आतां खूब मोठ्या प्रमाणांत तांच्यांनी तें चालू केलां. अंडर द गॅम्बलिंग एक्ट जें सुद्दां प्रोविजन तांची फीस वाडोवपाक जाय आसली पळय न्ही कॅसिनोची रिन्यूवल हें केलां पळय न्ही ती सुद्दां मायनर कितें वाडोवपाक मेळटा तें वाडयल्या. तितूंतल्यानूय आमकां इन्कम रिवेन्यू येता. ओके हें जें आहा पळय न्हू त्योय गजाली जाग्यार उडयल्ल्यो आसा. ओके होमगार्ड्स एंड सिवील डिफेन्स सर्विसीस. होमगार्ड्स आमचे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. तांचो कोटा रिजर्व जो कोटा तांकां आमी तांकां परमनंट करूंक शकना. सगळ्या जाणांक खबर आसा दॅट इज अ ऑनररी जॉब बट तांच्या खातीर कोटा जो आसा पुलिशेन रिजर्व दवरला आनी हे फावटी तांकां ज्यो कितें पुलिशेन भरपाक मेळटा त्या सगळ्या जाणांक पुलिशेनूय भरले वयतले. ते सर्विसीस रेगुलरायज म्हणजे तांकां ज्यो बेनिफिट्स कितें दिवपाक मेळटा ते दिले वयतले. माय फायर एंड एमर्जन्सी डिपार्टमेंट हाज्या सगळ्यांनी तुमी तोखणाय केल्या की प्रत्येक फावटी मागीर तो सायक्लोन तावते सायक्लोन आसूनी किंवा ते पॅन्डमीक आसूनी किंवा आतांचें जाल्लें फ्लड आसूनी पयलींचोय फ्लड आतांचोय फ्लड बट तेंच्यांनी खरें बरें काम केलें. ते ड्युरींग द तावते सायक्लोन सगळ्या जाणांनी 100% लोक आमचे फिल्डार आशिल्ले इन्क्लुडींग पुलीस डिपार्टमेंटाचे किंवा फायर डिपार्टमेंटाचे. तांकां वेल इक्विप्ड करपाचें काम आमचें सुरू आसा. जे वॉटर टेंडर्स आमकां एडिशनल घेवपाक जाय तेणी कुडचडे आनीक 3 गाडयो दी म्हटल्यार सांग्यार आनी धारबांदोड. म्हाका खबर हांवें पळयला होतो तो व्हडलो एरिया. त्या खातीर आतां हांवें पयर जेन्ना डिसिजन घेतलें कुंकळे तेजे आमी ताका जागोय दिलो. तुजो कुंकळे सुद्दां थंयच्यानूच कवर जाताले. ते काणकोण पासून ताका मडगांवची वचपाक कारण उजो लागलो काय ना कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन थंय जळोन वयताले. ताका आतां ऑलरेडी तेजो ओल्ड क्वॉर्टर्स आसलो निलेशाचो. हांवें कितलीशीच कडेन सरकाराचे जे पडीक क्वॉर्टर्स आसले पळय न्ही ते सगळे उपयोगान हाडल्या. खूब कडेन सरकाराची प्रॉपर्टी घे म्हणून लोक हडप करीत आसा.
तर लोकांक म्हाजो राग येता कारण ती हडप केल्ली प्रॉपर्टी घेवपाक सांगता. आत्तां कुडचड्यार 35 लाख स्क्वेअर मिटर जागा सरकाराच्या नांवार केली. ती बिकॉज ऑफ डॅट बॉय कोण रे तो, नांव कितें तेजें? हा, लेविन्सन म्हणून एकटो भुरगो, त्यांनी कंप्लेन दिली. तेका ते सोसेदाद सोसायटीवाले सतयताले. सरकाराचे जमीन आनी पयशे तो कोण, तो सोसेदाद सोसायटीचो चेअरमॅन घेतालो लोकां कडल्यान न्हू, हाज्या पयलीं सरकारा कडल्यानय घेतला तेणी. आतां हांवें 35 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन सरकाराच्या नांवार करून घेतली. थोडे जाण तीच जमीन आमकांच विकपाक येयल्ले, IIT बीन करपाक आमकां दिवंक येयल्ले. IIT कर हे जमनीन आनी पयशे घे म्हणून. ताका भितर उडोवपाचो आहात हांव. केस सुरू आहा तेजेर. हांव सांगता जालां तें जातलें. हांवें एकदम बरें आसा. बरें एक्चुअली तो विशय हांवच घेवन आयिल्लो. हांवेंच घेवन ना थोडे जाण नांव न्ही सर, ना ओपन करता. एकदम बरें जालें. जर ते तर कल्पीट आसा जाल्यार तांकां भितर उडोवपाक जाय. सामको भितर उडयता ताका हांव. सोसेदादची प्रॉपर्टी अशें सरकाराची कितें जावपा ना की आमी घेवन येयले म्हणून आनी कितें आसपाक जायना. हांवच घेवन येयलो तो प्रोजेक्ट. तांकां 37 लाख उरल्या, ती बी सरकाराच्या नांवार. जमीन भरपूर आसा म्हणून ती जर कल्पीट आसा जाल्यार तांकां भितर उडोवपाक जाय. तेजे विचार सरकाराची जमीन कोणाक खावपाक दिवचो ना. हांव परत सांगता, घरा जे हांव मुद्दामून ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगता, ज्या ज्या सोसायटीच्या जमनीन घरा कोणी बांदलेली आसा, कोणूय जर पयशे मागोंक येता आसत जाल्यार तेणी कोणाकूच पयशे दिवचे न्ही. जो कितें सरकाराचो प्रोसेस जातलो सरकाराक पयशे भरचे. कारण कायद्यान ती जमीन सरकाराची आसा. आमी सगळे डॉक्युमेंट काडून पळयल्या. जेन्ना हांगांतल्यान पुर्तुगीज गेले पळय न्हू, ताज्या उपरांत ती सोसायटी उरूंक ना. एक बरें जालें. डायरेक्टली जी आहा ती सरकाराची जाली. 21 वर्सां कोणी सोदूंक नाशिल्ले. बट तो भुरग्यान म्हाज्या पर्यंत तो मॅटर लेविन्सनान मॅटर हाडलो म्हणून हांव थंय पर्यंत पावलो. आनी 35 लाख आतां पर्यंत जाली, उरलेली जातली. सेम सर एक बरें जालें. आतां जायतो प्रोजेक्ट जमनी भितर घेवपाक मेळटा. करपाक मेळ्ळो म्हणून सांग. परत IIT जाल्यार तुमच्यानी हाडपाक जाता काय? निलेशान ऑलरेडी लागला. निलेश म्हाका ती वराया म्हणून IIT थंयसर तें सांगता हांव. निलेशान पयलींच सांगलां, त्या खातीर हांवें सांगलें तें. ओके. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द मॉडर्न पुलीस स्टेशन आनी आपलें हें फायर स्टेशन 2-3 कडेन सुरू आसा. बिचोले एक सुरू आहा, वाळपय एक सुरू आहा. ओके. वास्को बांदपाचें आहा आमकां, पोरवोरी बांदपाचें आसा, पेडण्यां एक आसा. ओके. एडिशनल तांकां जे जे जागा जाय ती फोंड्या जागा दिवपाची आसा आमी. ओके. अशा पद्दतीचे वॉटर बाउसर्स आनी वॉटर टेंडर्स हे नवीन घेतल्या. आमकां लोकसभा खासदार आनी राज्यसभा खासदार हांच्याय कडल्यान आमच्या फायर डिपार्टमेंटाक वेगवेगळे इक्विपमेंट्स विकत घेवपाक तांच्यांनी मदत केल्या. बट इट इज ऑलवेज चेंज जाता. आमी नवीन नवीन इक्विपमेंट जे लागता पळय न्ही ते हाडीत आसा. इवन दो आतां मायकलान पंचायतीक घेवपाक रिक्वेस्ट केला. हांवें परमिशन दिलें. तेंच्यांनी पंचायतीन कितें बारीक सारीक इक्विपमेंट जे आहा पळय न्हू ते आपल्याक घेवपाक कांय हरकत ना. स्मॉल सेविंग्स आनी लॉटरीज सद्या पॅन्डेमीक आसा म्हणून बंद आसा. ऑलरेडी डिक्लेअर केला लॉटरीज. बट आमी ड्रॉ ज्या आपले 3 लॉटरीज परत दिल्यो. आतां उरल्यात कितें तरी 3 लॉट्स, तेंचेय बी आमी काडपाचे आसा जेणे करून तितूंतल्यान आमकां थोडोसो इन्कम मेळटा. उरलें लास्ट वीच इज इन फायनान्स. स्पीकर सर, फायनान्शियल मॅनेजमेंटाचेर म्हाका खूब जाणांनी ट्युशन दिलें. पूण हांव तुमकां कळपा खातीर सांगता, म्हाज्या परीन हांवें फायनान्शियल मॅनेजमेंट खूब बऱ्या पद्दतीत केलां. पर्सेंटेज वायज जर सांगलें जाल्यार हांव मुद्दामून सांगतलो की ऑनरेबल मेंबरान सगळ्यांक पर्सेंटेज वायज सांगलें की खंयचें बजेट केन्ना कितलें वापरता. हांव बजेट युटिलायजेशन ऑफ द PWD इन 17-18 which is also 45%. बजेट इज ऑलवेज जे आमी मांडटा which is estimated budget. It is estimated budget. त्या खातीर आंकडे आनी पर्सेंटेजींचे थोडेशें सांगलें काय कशें आहा. आमकां थोड्या जाणांक घुसपटपाचो जो प्रयत्न करता म्हाकाय बजेट कळटा. त्या खातीर हांव निव्वळ सांगता, आतां पर्यंत 100% बजेट अपोजिशन लिडरूय मुख्यमंत्री आसले तांकांय खबर आसा. केन्नाच कोणी तितके 100% वापरूंक ना. हांवें सांगलें हांव 2012-13 पासून ते 18-19 पर्यंतचे बजेट PWDचे सांगू शकता. हायेस्ट पर्सेंटेज तेंच्यांनी यूज केला विच इज 14 to 15, 66%. हायेस्ट युटिलायजेशन ऑफ द बजेट तुमच्या काळांतलें. हांव कॅपिटल बजेटाचेरूच उलयतां, नॉट ऑन द रिव्हेन्यू बजेट. कॅपिटलाचेरूच उलयतां. इट इज ऑफकोर्स. ओके. त्या खातीर स्पीकर सर, हांव बजेटाच्या बाबतींतलो विशय जो आसा पळय न्ही, हांव स्पीकर सर मुद्दामून सांगता 50 फ्रॉम द ऑन हय बिल डिस्कावंटींग सिस्टम आसतली किंवा RXL प्लॅटफॉर्मा वयली आसतल्यो. डिपार्टमेंटान
आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर चड करचो म्हणून त्या वर्साच्यान डिसिजन घेतिल्लें. हय न्ही जाल्यार फायनान्स सेक्रेटरीक विचारा, हें डिसिजन तुमचें आसा फायलीर. आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटात सर्क्युलर गेल्या की रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर तो कमी करा, कॅपिटल एक्सपेंडिचर तो चड केला, आणि नॉन प्लॅन जे आशिल्लें तें काडून उडयलें मागीर आनी हें केलां. Speaker sir, revenue expenditure which is a committed expenditures. ओके, कॅपिटल एक्सपेंडिचर ह्या पॅन्डेमिकान आमी कशा पद्दतीन चड करूंक शकतले हें आमकांय कळपाक जाय. वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड वी हॅड ऑलरेडी फोकस. म्हजें म्हणणें आसा आमकां डिजास्टरा खातीर फोकस करपाक जाय आसलें. वी हॅव गिवन अ प्रायोरिटी फॉर द डिजास्टर. वी हॅव स्पेंड द मनी ऑन द डिजास्टर. म्हणून म्हजें म्हणणें आहा स्पीकर सर, कारण म्हजें पुराय बजेट जे एप्रॉक्सिमेटली 22,000 कोटीचें बजेट जे हांवें मांडलां, म्हणजे ताका जेन्ना बाबूक प्रश्न विचारलो, कदाचित बाबून जे आसा पळय न्ही तेणी 31 मार्च पर्यंत 56% ऑफ हीज बजेट म्हणजे ही हॅज गिवन, आनी आतां तेजे 4% आसतले. हांव ना म्हणना, बाबूच्या कदाचित लक्षात येवंक ना. 31 मार्च पर्यंत 56% ऑफ द बजेट ही हॅड स्पेंडेड. तुम्ही म्हटलें की सबसिडी कितली दिली ती सांगात, आनी कितें दिली ती सांगात. द सेम केस विथ द बाबू, जे आमचो बाबू आजगांवकर, हाच्या बाबतीत थोडेशें कमी आसतलें, वीच इज द कॅपिटल बजेट युटिलायझेशन इज दीस टायम इट इज हार्डली 30%. आसतलो. दीस टायम इट इज ह्या वर्साचो 3 म्हयन्याचो बजेट तेजो 4% आसत. हांव ना म्हणना, इट मायट बी इक्याचेर आसतलो. कितें जालां हांगा जाणा बाबूचें, हांवें हें वाचले नंतरच उलयलां. 37% तुमचो आनी 2021 23% कॅपिटल आनी 67 केलां. तुमच्या लक्षांत आयलें तें ओपोजीट जावपाक जाय आशिल्लें. कॅपिटल बजेट जो भितरलो 23% जाला आनी तें 67 जालां. हय, कॅपिटल 23 आसतलो. हय, म्हणून म्हणटा हांव ताजेरूच उलयतां. बरोबर आसा. रेव्हेन्यू इज तें तिप्पट जालें. इट इज ट्रू. तो अजूनय वेगळो कितें आसूं शकता भितर, तितून हांव मायनर पळयतां. बट हांव स्पीकर सर, हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता, कारण बऱ्याच जाणांचो समज आशिल्लो की हांवें जेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंट हातांत घेतलें तेन्ना जेका आमी रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या लोनाचेर उलयताले. स्पीकर सर, फक्त 55 crores ऑफ द लोन which have taken from the NABARD. स्पीकर सर, आज आमची लिमीट हांव प्राउडली सांगता which is the 350 crores. आनी ऑलरेडी जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जेन्ना सांगता, आमी लोन घेवपाच्या विशयाचेर जेन्ना सांगता, तेन्ना हांवें विथ द रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट विथ द लोन वी आर गेटिंग विथ द 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, and we have taken with the 350 crores, and now our limit is going to the 500 crores. आम्ही फक्त ते बॉन्ड घेऊन लोना घेता तेजाच सांगना. आणि विच इज फर्स्ट टायम इन द स्टेट, and first time not in the state, not in the country, we only the state with on the RXL platform bill discounting system, and 500 crores of rupees we have taken without putting any burden on the state treasury. हे हांव प्राउडली तितकेंच सांगता. आनी आज जेन्ना हांवें सांगलें तुमकां पळय न्ही, आमी बिल कोणाचें दवरूंक ना, आनी हांव कन्फर्म आसा त्या बाबतींत. हांवें प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन कन्फर्म केलां. हांव पर्सनली मॉनिटर करता. ज्याणे बिल प्रोड्यूस केला आतां पर्यंतचे 31 मार्च 2021 पर्यंतचे एकूय बिल जे आसा पळय न्हू, हें कोणाचें पेंडींग आसचें ना. कोणाचें चुकून जर तेणी बिल प्रोड्यूस करूंक ना किंवा ताच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान डिव्हिजना कडल्यान येवंक ना जाल्यारूच आसूं शकता. ओके, आमी नाबार्डाचो RIDF लोन आमचो 2.75% आसा, नॉट 2.50 बट 2.75%. इट्स व्हेरीज. आनी एक गोश्ट हांवें तुमच्या लक्षांत हाडिल्ली की HDFC फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 70,000 कोटी एट द रेट ऑफ 4.56% दिल्या म्हणून. तुमी ताचेर कितें केलें मागीर? स्पीकर सर, हांव आतां पर्यंत फक्त HDFC न्ही, आतां पर्यंत लोन घेवन दवरलेली, तुमी अपोजिशन लिडराक विचारात, LICचे लोन 13% रेट ऑफ इंटरेस्टान घेतलेले. स्पीकर सर, फारीक केले हांवें. हांव जाणा ते गोश्टी, म्हाका खबर फारीक आसा. केले हांवें. नाही, प्रश्न स्पीकर सर, GWMC खातीर GWMCचे लोन विच इज एन जवळपास कितले पर्सेंट, 9%, 13% आशिल्ले GWMCचे लोन. फारीक केले आमी. म्हणूच ना, म्हजो विशय तो ना. 72 मिनिस्टर crores. साहेब, म्हजो विशय तो ना. स्पीकर सर, कितले पयशे वाटयले स्टेटीचे ते स्क्वेअर पळयात. ऑफ अर्लियर हाय रेटेड, आयक मरे मातसो वगीर राव रे. स्क्वेअर ऑफ हाय रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन
आनी त्या खातीर हांवें एक तुमकां सजेशन दिल्लें की जशें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियान 4.75% काय 4.58%, लोन घेतलें, तशा पद्दतीन तुमकां करून फाटले जे सेक्युरिटी बॉन्ड आसा ते स्क्वेअर ऑफ करूं शकता काय कितें? स्पीकर सर, म्हाका विशय त्यांचो लक्षात आयलो त्याच्या खातीर स्पीकर सर, ही जी तुम्ही गजाल सांगल्या ही हांवें जेन्ना 20,000 कोटीची लोनां जेन्ना पळयली तेन्ना म्हाज्याय तकलेन आयलें हे 20,000 कोटी जर आमकां परत रिवायज करून 8%चेर ते 6% मेळत जाल्यार म्हाजे 2% वाचतले, म्हणजे वर्साक जवळपास 10 कोटी रुपया सुमार वाचूं शकता. RBI जे आसा 200 कोटी वाचूं शकता, सॉरी, बट RBI इज नॉट परमिटींग अस. RBI जे आसा पळय न्ही हे आमकां परमीट करिना. ज्या ज्या जाग्यार परमीट करूंक मेळटा, हांवें तशें सांगलें आतां मायकलाचे 13% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर आशिल्ले ते नाबार्डा कडेन 2.75%चेर डायरेक्टली व्हेले. 72 crores ऑफ रुपीज आमी डायरेक्टली 2 हेजेर हाडलेले आसा. आतां जी आमकां रिफॉर्म्स करपाक जाय आशिल्ले, वेगवेगळे रिफॉर्म्स प्रत्येक फावटी आमी करीत गेल्या आणि तेकाच लागून तर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान प्रत्येक फावटी म्हणजे आमची क्रेडीट लिमीट जी आसा पळय न्ही, वीच हॅव इन्क्लूड वाडली 4,500चेर गेली आणि 4,500 हांव घेवपाना. कंडिशनल तुमची ती. कंडिशनल आसतली, गरज ना, हांव तितके पयशे घेवचो ना. परतूय सांगता, इट इज नॉट 3,000चेरूय वयचे ना, विदीन द लिमीट 3,000च्या सकयल उरतलो ते हांव फॉर्मली सांगू शकता. आनी इक्क्याचेरूच ना, तर हे सगळें करता आसतना आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान जो बेनिफीट मेळपाक जाय पळय न्ही, आय थिंक वीच इज 96 crores कितें तरी आमकां एडिशनल म्हणजे रिफॉर्म केले, हे ह्याच्या खातीर आमकां तेय दिले. बट हे सगळें करता आसतना स्पीकर सर, हांवें सोशल वेलफेराच्यो स्किमी खंयसरूच बंद दवरूंक ना, सगळ्यो चालू आहा. उलट पक्षी आनीक हांवें तें म्हणटा की पॅन्डमिकान एडवायस सगळे दिताले 2 लाख रुपयाची एक्सग्रेशिया अमावंट जी आसा डिक्लेअर करूंक ना, तर आमी दितलेय बी. आतां फॉर्म आयल्या पळय न्ही, 1 ऑगस्टाच्यान कितें आसा ते फॉर्म सँक्शन करपाक लागतले आनी 15 ऑगस्टाक खाज्याकार, भज्याकार, लाडवाकार, हे तांब्याकार सगळ्या जाणांक जे जे ट्रेडिशनल ऑक्युपंट आसा आमी 5-5 हजार रुपया तेंकाय बी वन टायम स्कीम जी आसा पळय न्हू ही दिवपाक काडला. आनी हे सगळें करता आसतना सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल जर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचेर उलयताले, आमचो रँकींग 7 आसलो, 7. हांवें जेन्ना पर्सनली मॉनिटर केलो, वीच हॅज कम एट पार विथ 3, म्हणजे तो 4 आहा. आमी सेम मार्कींग आमकां मेळ्ळा म्हणून तो 4थो उरला. बट SDG जो आसा हो 4 रँकिंगाचेर आमी पावल्या, वीच इज अगेन द हाय पर कॅपिटा इन्कम अँड वी आर मेंटेनिंग द GDP ऑल्सो. तोय मेंटेन जो आसा तो त्याच लेवलाचेर करता. आनी हे सगळें केन्ना स्टेट लेवल कर्फ्यू लायल्या उपरांत, म्हणजे जेन्ना पयल्या पॅन्डमिकांत स्टेटीचो इन्कम हो ग्रॉस रिव्हेन्यू जो आशिल्लो 90% ड्रॉप जाल्लो, 90%. इन दीस पॅन्डमिक आय हॅव वर्क अँड दीस टायम इट हॅज ड्रॉप टू द 60%. कोणी तें सांगचें म्हाका ना जाल्यार. आनी ह्या हितून खंयची स्कीम बंद उडोवंक ना, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें बील दवरूंक ना. खंयचे तरी म्हाका दिसता आमच्या काही हेच्या खातीर बिलां जरी थोडी बहुत पावोंक ना आसत जाल्यार उरल्या. बट आमी जे टार्गेट अचीव करपाक जाय पळय न्ही ते टार्गेट आमी अचीवूय केल्ले आसा. स्पीकर सर, हे सगळें करता आसतना आतां पर्यंत आमी म्हणटा की लोनां रिपेमेंट करपाक जाय पळय न्ही, ती लोनां आमी प्रत्येक फावट्यान, ही लोनां केन्नाची फाटल्या 20 वर्सां पासून घेवन दवरलेली. म्हणजे एकदां लोन घेतलें काय ना ते 15 वर्सां खातीर घेता, एकदां लोन घेतलें काय ते 10 वर्सां खातीर घेता, 20 वर्सां खातीर घेता. हें सगळें आमी करीत आसता. ओके, हें सगळें म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गव्हर्मेंट इज टुवर्ड्स द डेट सर्वींग. लोन पेमेंट करपाक 10% जो बजेटाचो आसा हो लट आमी फक्त डेट सर्वींग करपा खातीरूच तो वापरलो वयता. हें आसा. आमी न्यूली मार्केट बोरो करता तो विशय सांगलो 13%. ओके, म्हाका दिसता हांवें ऑलमोस्ट सगळे विशय जे आसा हे ह्या पॅन्डमिकांत, हांव म्हणना हांवें खूब मोठे परतून घातले म्हणून, बट वीथ द हेल्प ऑफ माय ऑल द मिनिस्टर्स कलीग आमी ज्या पद्दतीन स्टेटीची डेव्हलपमेंट ह्याय पॅन्डमिकान करपाक जाय, ओके, तेय बी म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीन आमी फुडें व्हेल्या. आनी हांवें उदर जे सांगतालो, द स्टेट ऑफ गोवा हॅज अवेल द स्पेशल एसिस्टंट इन ट्यून फॉर 97.66 crores. हे आमकां स्पेशल एसिस्टंट म्हणून मेळ्ळे बिकॉज ऑफ अवर
आमचे हे केलें म्हणून रिफॉर्म्स केले म्हणून विथ द रिफॉर्म्स वी हॅव अचिव्ड द रिफॉर्म्स 4 रिफॉर्म्स जे केले ताच्या खातीर तेय बी इलेक्ट्रिकल पावर आमी वाडोवंक ना ते जर केल्लें आनीकूय आमचो एक रिफॉर्म जातलो आसलो आमी पावर थंयच दवरली आमकां कंटिन्युअसली प्रेशर आसतना सुद्दां आमी पावर मेंटेन्स दवरली आनी हाज्या भायर म्हणजे सगळ्यो परत हांवें हेजेर आनी वचना परत हांव म्हणजे म्हाज्या GST डिपार्टमेंट आनी हेजेर वचना बट हे सगळें म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीत करता आसतना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत ही येवजण ह्या पॅन्डेमिकान काडली आनी ती पॅन्डेमिकान काडल्या आसतना म्हाजी सगळीं डिपार्टमेंटां ही जवळपास 80 सुमार योजना आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या सकयल आसा तितूंतल्यो जवळपास आतां पर्यंत 66 स्किम्स आमी लोकां पर्यंत पर्सनली मॉनिटर दिवपाक पावले त्या दुधकारा पासून इंडस्ट्रियलिस्टा पर्यंत तो दुधकार काडटा पळय न्ही रे ताका सुद्दां 1,60,000 रुपया लोन विदाउट इंट्रस्ट म्हाज्या डिपार्टमेंटान दिलें वेटरनरी डिपार्टमेंट गोवा डेरी आनी त्याच बरोबर जो क्रोड्स ऑफ रुपीज जेची इंडस्ट्री आसा पळय न्ही ताकाय बी इंट्रस्ट सबवेन्शन जें आसा हेंय बी दिवपाचें काम हें म्हाज्या फायनान्स डिपार्टमेंटान केलें हें मॉनिटर करपाचें काम मागीर तो खंयचो गाड्या वयलो आसत जाल्यार ताकाय 10,000 रुपयाचें लोन हें विदाउट इंट्रस्ट फ्री कशें दिवपाचें हें काम म्हणजे ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितीत म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत म्हणजे आमी प्राउडली सांगता ग्रॉसरी आयटम जे सगळ्यात गोंय जे 1 नंबराचेर आसा वीच इज 97% ऑफ ग्रॉसरी सप्लाय 97.98% पुराय देशात गोंय 1 नंबराचेर आसा आमी जेन्ना विरोधक उलयता पळय न्ही बरें काम कितें केलां स्टेटीत तेंय सांगपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता तें जर निश्चितच सांगत जाल्यार तें लोकां पर्यंत पावपाक जाय त्या खातीर हांव जरी ह्या पॅन्डेमिकात म्हजे सगळे मिनिस्टर्स माय सगळे ऑफिसर्स इन्क्लुडींग माय ऑल द डिपार्टमेंट्स आयचे डिमांड आसलेली ते डिपार्टमेंट्स आसात आसा ही खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता आनी तोच विशय घेवन स्पीकर सर आमी फुडें उरता आमी म्हटलां की आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर फुडें सरला तुमचे सगळ्यांचें सहकार्य म्हाका जाय 2 ऑक्टोबर 2020 स्वयंपूर्ण गोंय करपाची मोहीम स्पीकर सर आमी सुरू केली आनी सुरू करता आसतना आमी सगळ्या लोकांच्या आधारीत सगळ्या लोकांचें आमकां सहकार्य लाभतलें हेंच घेवन आमी ही मोहीम सुरू केल्ली मदल्या काळात जरी ती थोडीशी बंद जाली म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र कर्मयोगी म्हणून काम करता आनी निश्चितच हांव प्राउडली सांगता म्हणजे जेन्ना अस्नोड्याच्या ग्रामपंचायतीन जेन्ना हांवें वचून पळयलें की अस्नोड्यान म्हजें काम करपी ईशा सावंत म्हणून स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा हे खूब बऱ्या पद्दतीन निळखंठाक खबर आसा त्या पुराय पंचायतीचो सर्वे डाटा त्या पंचायतीन कितें जाय कितें नाका कितें हाजी इतकी म्हायती आसलेली म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ NGOs तांणी जी मदत केल्या जर ती पळयत जाल्यार 21 लोकांक त्यांनी मशीन्स दिली त्यांनी 60 लोकांक फिजिकली डिजेबल्ड आसलेल्या त्या 60 लोकां पर्यंत प्रत्येक गोष्ट पावयली तर एकाक जाका मेडिक्लेम जाय आशिल्ली 5 लाखाची जी गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांनी मेळूंक शकना ती त्याने रोटरी क्लबाच्या मार्फत ताका मेळून दिली अशा पद्दतीत म्हाका खास करून सांगन दिसता आयच्या घडयेचेर म्हणजे आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या सकयल गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर म्हजी सगळीं डिपार्टमेंटां खूब बऱ्या पद्दतीत काम करतले आनी निश्चितच येता त्या 2 ऑक्टोबर 2021 आमी 1 वर्स जरी स्वयंपूर्ण मित्राच्या कमी आमी पुराय करता जाल्यार 19 डिसेंबर 2021 ह्या दिसा आमी स्वयंपूर्ण हो कार्यक्रम खूब मोठ्या रितीन साजरो करता आसतना गोंय स्वयंपूर्ण करपाक तुम्ही सगळे म्हणजे फक्त सत्ताधारी पक्षात असलेले न्ही तर विरोधात पक्षात असलेले सुद्धा लोक हे मदत करतले सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की तांच्यांनी मदत करची गोंय स्वयंपूर्ण करूया इतकेच सांगून हांव म्हाजें भाशण सोंपयता स्पीकर सर थँक्यू जय हिंद